काल आज आणि फाल्यां powered by Father Mulla Hospital Kankanadi Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings Mangaluru, Rexin Center Mangaluru, Manasa Water Park Pilikula and MCC Bank. काल आज आणि फाल्यां. नमस्कार वीक्षकರು, तुम्ही पळयता तुमची मनपसंत टीव्ही दैजिवल 247. हांव विनंती परनाल. एक काळ असलो मंगळूर उडपी वा कोंकण करावळ्यांत संगीताचें लार आनी जायतशेंच पिकतलें. उपरांत कॅसेटी गेले, CD गेले, पेनड्रायव्ह गेले, आतां एक व्हिडिओ आल्बम येता. आतां सुग्गी कोंकणींत फिल्माची वय मट्टाची फिल्मां जायची. एक फिल्म सिनेमा एक बळवंत माध्यम, समाजाचे एक आरसो करून दाखोवचे तो सिनेमा, ताका मात्र हें साद आसा. आनी ह्या दिशेन लकी ड्रॉ 777 ह्या टिमान ह्या पंगडान अनेक पिंतूर काडलां आनी तें एप्रिलाच्या 25 तारखेक म्हणजे परवां मोकळीक जातलें. आनी येदोळूच ताचें ट्रेलर व्हायरल जालां आनी जायत्या जाणांक अशी खबर पावल्या. विशयी फोंडा भोंवती जावची एक काणी, फोंडा सोमिस्तेर. हें कार्य सुरवात करचे पयलें ट्रेलर पळोवन येवया. उंगाळ रे पडले ताई पहिला बारी म्हणटाले लाईफान काले व्हडले करचे म्हणून. हे रे व्हडले करचे सांग रे. आम सत्तने रे, आम सोदे रे करया ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಸಾರೋಂಗಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಸರ್ರೆ ಈ ಕಾಲ ಕೊಯ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡು काय काल आता मिळले काढून राहिला रे. म्हज्या ह्या याजकी जिवितांत हे पयले पटी हांवें पळोवचें. म्हज्याय म्हळ्यार म्हज्या बटलेराच्या जिवितांत तुमच्या काजार कितें रे तुका घाल्या तुझ्या काजाराक हांव जडो जाल्यार म्हाका जडी मेळटाले देखून विचारले काले म्हणे राव रे ते की नव्हतं विषय बिगडच्या पहिले आम्ही सक्कड विषय विगाराक सांगिजे. बायल म्हणाली बायल नाही होकाल. फादर फादर तुमका एक कागद गुजरात किती येऊन पावला. किती कागात की आता तू मुनी कळले म्हणून ये प्लॅन सांग रे चला. आणि या स्टेकस प्लॅन होय, हें जावन आसा ट्रेलर येदोळस मोकळीक जाला आनी सर्वांक पसंद जाला. आमचे सांगात ह्या फिल्माच्या विशयांत चर्चा चलोवंक आसात. फिल्म कशें बांदून हाडलें आनी मोकळीकेचें कार्य, ताच्या उपरांत तुमचेर आसो बरोवसो प्रेक्षकांक ह्या फिल्मान कितें मेळटा ह्या विशयांत सकड उलोवंक आसा. थंय हांव सुरवात करता. आमच्या मदें घेता आसात डॉक्टर मेल्विन कस्टलिनो, निट्य कॉलेजींत प्रोफेसर जावन आसात आनी ह्या फिल्माक साहित्य तांणी बरयल्लें आसा. ताच्या उपरांत लकी ड्रॉचो हिरो, हाचोय हिरो आनी निर्देशक, काणी बरयणार होल एंड सोल रायन मॅग्नेटो. तुमकांय स्वागत. अचानक म्हणलें बरी खंयचीय संगत उजवाडाक येजे तर जाल्यार काळोख पयस वचचें आनी काळोख पयस करचो लायटिंगांत. लेक्सा लायटिंग येदोळूच
नावेल्लें आसा आमच्या दैज वर्ल्ड माध्यमाच्या सरसंगतींनी लेक्सा आमी उपयोग करता. आतां आमच्या फिल्माक तांणी दिगो दिल्लो आसा प्रसारक प्रचारक आनी उजवाडाक. ते क्रिस्तांव कातोलीक कुटुंबांनी बोटांनी मेजयेत उद्यमी तांतलो एकलो आनी कोंकणी खातीर पार्टीमदींचो आसा मानेस्त रोनाल्ड डिसोजा. तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत. थँक्यू सो मच. या पयलें हांव त्या पैकी तेगा पैकी आमच्या तेगा पैकी सिनियर तुमी तुमचे लागीं हांवें विचार करचे म्हळ्यार तुमची वर्तूल तुमची मेळावळ तुमच्या पसंदीचे व्यक्तिगत आसा. तुमी एक उद्यमी बिझनेसमॅन तांचे वट्ट तुमचें पुरा उठचें बसचें पुरा आसाचें. ह्या तरणाट्याची वळख मेळावळ सळावळ आनी हांचे संगत कशे परसल्यात तुमी? ॲक्च्युली म्हाका हांची वळख हाचे पयलें नासली. आमच्या रायानाचो एकलो इश्ट जॉयल म्हणलो म्हज्या कंपनींत कंपनी सुरू केल्ल्या 1 वर्सा उपरांत जॉयन जालो. तो आतां UK ताचे हायर स्टडीज करन आसा आनी अशें ताचे थ्रू रायनाच्या विशयान म्हाका इल्लें समजणी मेळिल्ली आनी थोडे पुरा हास्य हे पुरा मोठे ताणें युट्यूबान पळयलां. तशें एक दीस ताणें जॉयलान रायन आनी ताची टीम तुका येवन मेळचे काय म्हूण सांगून म्हाका एक मेसेज येता. तशें मेसेज मागीर टायम दिलो तांकां. टायम दितना रायन आनी तसो आनी एकलो 1-2 जाण चेडे आयिल्ले म्हूण दिसता म्हाका. तांतू वो येताना रायन येताना एक्चुअली इंटरव्यू आयिल्ले बरी हळ्ळेंतलो एकलो इंटरव्यू घेता पळय तशें वो आयिल्लो. मागीर ऑलरेडी नर्वसच आसलो त्या दीस फर्स्ट उलयतना जाल्यार नर्वसच आसलो. तशें मागीर म्हळ्यार ताकाच गोत्तू ना ताणें खाल उलयचे खाल इसारचे म्हूण ताका करेक्ट गोत्तू ना. तें डावट आसा लॉट ऑफ डावट्स आसा. पूण म्हाकाय समजलें कित्याक म्हण सांगल्यार हांव एक हळ्ळे तावन ह्या वेळाक पावलो दिल्ली मुसर पावलो. तशें म्हाका समजता की ताचो मनोभाव कसलो खंयच्या परिस्थितींत आसा कशें मुखार कशें येतात ते म्हाका हांवूच तांच्या जाग्यार हांवें पळयलो तो. तशें जाल्ल्यान म्हाका भोगलें की ह्या चेड्यांक कुमोग जाय नातल्यार मुखार वचूंक कश्ट आसा आनी म्हूण सांगून तांणी फस्ट दिसारले एक आमकां येयल्ले लायट बड्याक मेळटात गी म्हूण सांगून तशें. मागीर हांवें तांकां सांगलें लायटा विशयान मांडून करनाका तुमी कित्याक म्हळ्यार आमचे लायट जायचे दिसा सगळ्या व्हडल्या मुवींनी पुरा शूट जाल्ले आसात. बॉलिवूड पावले आसात विधानसौध लायटींग केलां इंडिया गेट केलां दिल्लीक पावले आतां नॉर्थ इस्टाक वचत म्हूण खबर आमकां आसूं दी. तुमच्या मिनेतेक जाल्यार तुमकां प्रतिफळ मेळटे आसा आनीकय मेळोन दी. तशें तुमी सांगलें आमी आसा तुका भियेनाका. तशें कॅमेरा मुखार वर्क जावचे लायट्स ते दुसरेच आमच्या टीव्ही स्टुडियोनी आनी कॅमेरा मुखार लायट जावची टॅक्नॉलॉजी सिंगड. तशें आयच्या दिसा तुमी आतां ऑलरेडी आमी एक शो पळयलो हांवें हाच्या पयले पळयलो सो आनी हे दिवे उपाय करून तांणी जी भितरां काडल्यान ताची क्लॅरिटी तुमी पळयली बरी आयल्या फर्स्ट क्लास आयल्या. सो तशें जाल्ल्यान तुमकां खुशी आहा? म्हाकाय खुशी आसा. तितलें मात न्ही एक ह्या एका संदर्भात लायटाच्या संदर्भात हांवें तांकां कुमोग केली. मागीर उरल्या खंयच्याय रितीर तुमकां कुमोग जाय जाल्यार हांव आसा म्हूण सांगलें. कित्याक म्हूण सांगल्यार ह्या तरणाट्यांक आमच्या थंयसर मुखार हाडनातल्यार मागीर कोणें सपोर्ट करता. त्या देखून म्हाका हे बगलें की आज नातल्यार फाल्यां नातल्यार आफ्टर 10 years म्हणी उडास दवरतले म्हूण सांगून चिंतून हांवें म्हज्या पंथान म्हजी कुमोग आसा म्हूण ताका. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. रायन मॅग्नेटो तुवें मॅग्नेट म्हळ्यार काले म्हणटात आमी आयस्कांत कोंकणीन काले शब्द आसा गुत्तो आसा स्टॅनी बळा सांगूंक पुरो. कित्याक मॅग्नेट म्हळ्यार तूं हर एका एज कॅटेगरी भुरगीं आसूं दी नेणटी आसूं दी जाणटी आसूं व्हडो आसूं तुवें सर्वांकी मनां जिखलाय तुवें तुज्या यूट्यूब सेगमेंटा वरवीं आसूंक पुरो वा लकी ड्रॉ 77 वरवीं. आय थिंक 50चे चड शोज जाले. 2 प्रिमियर जाले ह्या फिल्माचे फोंडोसोमिस्तेर 2 प्रिमियर जाले. मंगळुरांत एक उडपी सायडीच्यान पडबिद्रेन ती एक. रिएक्शन हें पुरो पळोवन एज अ डायरेक्टर मेहनत काडिल्ली तुका रात दीस तुवें कितली न्हीद काडिल्ली कशें बगतास? रिएक्शन्स पळोवन खुशी जाता. म्हळ्यार आमकां हे फिल्म आमी 2 जाणांनी मात पळयलां. आतां हांवें पळयलें आमचो मेलन कर्नाल सर आनी पळयलें तें सोडल्यार आमच्या टिमांत मागीर आमी रोनिया माकी दाखयलें. पूण आमी तेका मागीर सोडल्यार उरल्या कोणाक आमी दाखोवनातलें जाल्ल्यान आनी आमची एक मेंटेलिटी आसता की अशे अशे कॉन्सेप्टार लोक अशे अशे चिंतात म्हणून. पूण आमी वायड ऑडियन्सा 200-300 जाणां दाखयतना हर एकले एक मेंटेलिटी आसतात आनी
तांची अभिरुची दुसरी आसता. सो सगळ्यांचे आज ओट्टो रिव्यू पळयतना अशें बघता की आमी सगळ्यांक इल्लें खाले म्हणून दिवंक शकले हांव आनी सगळ्यांचे काले म्हणटात आमी तांकां काल एक्सपेक्टेशन आसलें ते मीट जाले म्हणून म्हाका भरोसा आसा आनी ते दिसता आमचे रिव्यूज आनी पळयतना. तशें हॅपी आसा हांव, संतोश आसा. येस, व्हेरी गुड. डॉक्टर मेलविन कसलो तुमी निट्ट इकॉलॉजींत प्रोफेसर. फिल्म आणि प्रोफेशनलिझम टोटली डिफरन्स. तुम्ही एक साहिती, सैमान एक कवी, तुम्ही साहित्य लिखला ह्या फिल्माक, पूण तातूंत मेजर रोलय केला, फिल्मांत रोलय केला. कोल अँड सोल, रायन असो एक पाटी असो कोण्या बरें तशें आसात तुमी. ती वड कशी आयली तुमकां? व्हड म्हळ्यार म्हाका ल्हानतावन काणये बूक वाचून अशें बारीक इंट्रस्ट आसली. हव्यास आसलो, बूक वाचतालो मस्त. जायती पेपरां येताली, पळयणारी आसूं बरो, जलो आसूं बरो, मित्र आसूं बरो, हे काणयो वाचतालो, काणयो बरयतालो. राखणो साहित्यीक स्पर्धा नवे इनामां घेतल्यांत, 2 नाटक बरयल्यात, जायते कविता बरयल्यांत, जायते आर्टिकल बरयल्यात. पूण फिल्म केदाळा म्हाका रायन मेळ्ळो. एक 4 वर्सां पयलीं रायन मेळ्ळो. हांव आनी तो एका इगर्जींत थंयसर एक इव्हेंट आहलें, आमी जज जाल्ल्या, थंयसर मेळ्ळ्या, थंयसर आमकां वळख जाली फस्ट. पूण ताचे व्हिडियो मस्त वर्सां आदीं हांव पळयतालो. ताचे व्हिडियो घालना कमेंट घालतालो, म्हाका कमेंट घालची संवय. तशें कमेंट घालना आसलो, तशी आमकां वळख आहली कमेंटर. मागीर मेळ्ळें, हांव फोन नंबर एक्सचेंज जालें. तो म्हणलो मास्टर हांवें एक फिल्माचें स्क्रिप्ट बरयलां, धाड म्हळें. ताणें धाडलें, वाचलें. मागीर ताका सांगलें हांवें स्क्रिप्टान दम्म आसा, पण हाचें सक्सेस खंयच्यार डिपेंड आहा म्हळ्यार तूं कशें तें पिक्चरायजेशन करताय, कशें प्रेजेंट करताय ताचे वर डिपेंड आसा. तुका ती शाती आसा, मन आसा जाल्यार मुखार सर, आमी आसा म्हळें. ताच्या उपरांत एक ल्हान रोल आसलो तातूंत स्क्रिप्ट वाचतना. म्हाका तो भायर लायक जालो. हो म्हळें हो रोल म्हाकाच दिवचे म्हळें. जाल्यार तो म्हणालो तो तुका बरयलो न्ही, त्या रोलाक हांवें दुसऱ्या एका मनशाक विज्युअलायज केलां, सो तशें इल्लें कश्टांचें म्हणालो. म्हळें कश्ट कांय ना, ताका तो दी. आनी एक रोल आसलो, तो रोल ताका दी आनी हो रोल म्हाका दी म्हणून सांगून ताचे झगडें करना हांवें रोल काडून गेलो, रोल केलो. मागीर ताणें तें फिल्म केल्लें युट्यूबाक घालूं म्हणून. तातूंत दुकारात, सेन्सर सर्टिफिकेट ना, तें बरें आसतना मागीर आमी म्हणलें एक प्रिमियर करया म्हणून. मागीर तुमकां कळयता आमी हें प्रिमियर केलें आनी थंयसर लोकांन पळोवन एक इतले आसले लोक पळोवन आसलो प्रिमियर पळोवन. तें आमकां बगलें तूं कितें हें आसा, दम्म आसा म्हणून. ताचे उपरांत आमी स्लोली फिरगतांक गेल्या, सक्सेस जालां. 53 शो, 53 शो आमी केले, 50 शो केले. आनी हें खरी जें जाल्यार हाच्या फाटल्यान ताचो एक बारीक तालेंत आसा. स्क्रिप्ट बरोवचें, तें विज्युअलायजेशन करचें, तें कशें प्रेजेंट करीचें लोकांक हांसोवचें म्हणलें एक देणें ताचें तें आसा. आनी अशें ताचें तें आकर्शीत जावन हांव ताचो बारीक खास इश्ट जालो. ताचे उपरांत तो म्हणलो आमी आनी एक फिल्म करया म्हणून. करया म्हळें. पूण आनी एक फिल्म करतना लकी ड्रॉ बरी एक ल्हानशें नाका, इल्लें बऱ्या व्हडल्या मट्टार करया म्हणून सांगून. तशें करतना प्रोड्युसर जायचे, जायत्या जाणां कडेन गेले आमी एप्रोच केलें, प्रोड्यूस कर, आमचे कडेन स्टोरी बरी आहा तशें अशें म्हणून सांगली. बट कोणेय तितलें कांय चड इंट्रस्ट काण घेवना. त्या तवळ म्हळ्यार कित्याक आमीन तें कित्याक करूं नजो म्हणून सांगून. पळय मुखार या, जाल्लें बरें जाता म्हणून. तशें जाल्लें बरें जाता म्हणटना शुटींग केलें. शुटिंगाक चड खर्च जायना, कितें आतां जाल्लें घालून शुटींग केलें. पूण पोस्ट प्रोडक्शनाक वेताना एडिटींग करन, तातूंत थोडे एलिमेंट्स VFX एनिमेशन घालतना आमकां जायतो खर्च बसलो. आनी ह्या वेळार म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. ह्या BGM करतना, हें फिल्म तयार करतना तूं एक पद जायचें म्हणून. सो हांवें लिरिक्स बरोवन दिले आमच्या म्युझीक डायरेक्टराक प्रज्योताक. पूण प्रज्योतान सुमार 2-3 म्हयने काडले, ताका म्युझीक घालून जावना, ट्यून घालून जावना हांवें बरयल्ल्या पदाक. तो म्हणलो मास्टर म्हाका आनी करूंक जायना पद, हांव एक ट्यून दिता तूं पद बरयताय गे म्हणलो. जायत पळय ट्राय करता म्हळें, कित्याक तें एक नवो अनुभव म्हाका. ताणें ट्यून दिलो, हांवें एक 2-3 दिसां भितर एक ताका पद बरयलें आनी ताणें तें सिंग केलें आनी आज तें सबार जाणांक पसंद जालां देखताना. आनी ताच्या उपरांत ल्हान तशेंच पदां ताणें सिच्युएशनल क्रिएट केली, ट्यून दिले आनी पदां केली. रायन, आतां लकी ड्रॉ तो न्हू ह्या संगतेक आयलोय तूं, सगळें व्हडलें बाब रोनी बरी व्हडल्या काळजाचें मेळ्ळें तुका बरें उणें जावंक बरो. पूण ह्या फिल्माक तुवें कांय ऑडिशन्स दवरलें गी, वा तुज्या मनांत कोणी आसलें गी अशें म्हणून, कशें पात्र विन्यास कसो केलोय तुवें? आमी कास्टिंग कॉल म्हणून एक पोस्टर सगळ्यांतल्यान सेंड केल्लें. मेनली म्हजें स्ट्रेंथ आसचें इंस्टाग्रामार आनी युट्यूबार. फेसबुकार हांव आसा पूण तितलो एक्टीव ना हांव. फेसबूक आतां पॉलिटिकल बूक जालो. हय, तशें जाल्यार तुमचे कमेंट्स मात थोडे फावटी म्हजे पोस्टर येता शिवाय दुसरे कोणी एक्टीव नात म्हज्या फेसबुकार. तशें आमी कास्टिंग कॉल गेल्ल्या वेळार सुमार जाणांनी एप्लिकेशन घाल्लें, अरावंड 50 जाणांनी घाल्लें. पूण मेजरली युथूच आहलें.
युथ म्हळ्यार आमच्या रिक्वायरमेंटाचे की ओन एज आसली आमचे 15 years जावन 18 years तशें आमकां इल्लेशें काय म्हणल्यार 25 एबोव जाय आसलें तशें पुरा मेळो ना पूण थोडे जाण आमकां आमी सिलेक्ट केले थंय जावन मागीर थोडीं जाणां म्हज्या मतींत आसलीं आमी युट्यूबांनी पळयता पळय तशें जाल्लें आनी इल्लें मतींत आसलें की हांकां एक रोल दिवचें म्हणून आनी म्हजें एक इंट्रस्ट आसा की जातूंतल्या कोंकणी आर्टिस्ट आसात कोण पयलींचे ड्रामा केल्ले या आमचे आतां कोण आसा प्रेझेंटली सगळ्यांक उट्टो काडून एक फिल्म करीचें तशें मतींत आसलें म्हज्या पोरांक काडूंक जावना पूण जाता तितल्या जाणांक हांवें हाडून ट्राय केला म्हणून यस बाबरोनी तुमी आतां एक पात्र केला तुमच्या घराचं शूटिंग जालां तुमकां हो अनुभव कसो जालो तांचे टीम कशें आसलें आनी पयलें हांव जाल्यार ती स्टोरी लायन कळली नातल्यार कोण फाल्यां पात्र करता ताचे विशयान कांयच समजून दिवं नासली पूण जाल्यार हांव तिका ब्लायंड जावन म्हणलें बरी ल्हानसो पात्र न्ही पण न्ही करया म्हळ्यार दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट हांव येदोणसर नाटकांनी बरो पार्ट केला सोडल्यार बरो विचारलें तालें तापूण फुरसत मेळोना केदाळे म्हाका त्या देखून बिझनेस लायनीर चड गेल्ले बरी उरल्याक बरा पूण उरलें जालें ना मस्त टायम मेळनासलो पूण आनी एक ल्हानसो एक पात्र म्हणटना जायत म्हाका कित्याक म्हणल्यार ल्हान आसतना बरा युवक जावन आसतना बरा नाटकांनी बरो पार्ट पयलें नाटक केलां आतां तुमकां लगीन जालां गे लगीन जालां गे तुमचें सदांच नाटक करता सद्या गरज पडना राय ना गेले तशें कांय भोगोवना म्हळ्यार कसलोय पार्ट आसल्यार करयत म्हणून ल्हानसो पार्ट कॉन्फिडन्स आसलें तशें तांणी सड रिटेक करूं न्ही गिरान तुमी रिटेकांनी काही केला इवन तांचे कितले सीन्स आहात पुरा ऑलमोस्ट 1 या 2 टेक आनी डबिंग ऑलमोस्ट पुरो सिंगल टेकर जाला तशें तुमी आतां ह्या चेड्याक एक कांदे रात घालून एक पाडतो पडटना त्या दीस तुमच्या ऑफिसांत तशें उपरांत तुमच्या घरा शूटिंग करता आसतना ती एक प्रॉमिनंट सीन तो रायन आनी त्या तुमच्या घरा शूटिंग करचो रायन कसो डिफरन्स आसलें तांच्या मदीं फर्स्ट पळयता आसतना डेफिनेटली कॉन्फिडन्साचें मस्त लॅगिंग आसलें पूण सेकंड रियल कामान दिवंक आसतना ताचें डेडिकेशन आनी कमिटमेंट हांवें पळयलें आनी तें म्हाका लायक जालें आनी म्हळ्यार कशें म्हणल्यार नेवर गिव अप एटिट्यूड हांव कशें म्हण करून एक वयर घाली म्हणजे एक उमेद ताच्या दोळे आनी ताच्या बॉडी लँग्वेजीर दिसून येतालें पूण मदें मदें अशें की तो स्क्रिनार तसो दिसता की अशें भायर कम्युनिकेशनान तो इल्लो लज येता थंय म्हाका ते भोगतालें की ताका ह्या एका एरियाचेर इल्लो सपोर्ट चड मेळ्ळ्यार तो रियली एक मुकलो एक टॅलंट वन जावन मुखार आमच्या सोसायटीक मस्त हेल्प जाता म्हणलें एक चिंता म्हळ्यार सिक्स्थ सेन्स म्हाका सडटा थोड्यांक पळयता आसतना अशें आमी मस्त इंटरव्यू काडटा मस्त जाणां मेळटा तशें आय कॉन्टॅक्टर आसतना बॉडी लँग्वेज आसतना कसलें कसलें गरज आसा म्हणलें समजता तशें जाल्यार आनी ह्या चेड्याक इल्ली गरज आसा म्हणून म्हाका भोगलें आनी ल्हानशें मट्टार एक हेल्प केल्यार खंय वयर आयल्यार कित्याक म्हळ्यार आमी आयदोणसर सुमार म्हळ्यार 100 जाणांक हेल्प केला तशें आमी कितें फाटीं आशेवन खंयचें हेल्प करना पूण तांचें जिवन एक उद्दार जाल्यार तांकां तांचो मेळचो संतोश तो सक्सेस जाल्यार तांचो मेळचो संतोश तो दुसरो त्या देखून रायन तितली दक्षिण आसा की आतां हांव जल्मा जावन कसो जालो रायन तसोच आतां हांव चेंज जावन सो गुर्तू ना पूण हांव डेफिनेटली खंयच्या एरिया उलयता म्हळ्यार आतां मस्त तेमतान आमी ओट्टो ओट्टो गाणे मास्टर मोठो पीएचडी आनी तोय मास्टर हांव खंय मेळटा हय मास्टर ओट्टो दिवन आतां इल्लेशें चेंज जाला हांव मास्टर बरी फील करता मेलून सर तुमी स्टोरी वाचली ओके ताका कॉन्फिडन्स दिलें मुखार या म्हूण सांगलें पणसो मिस्टेर नांव सिलेक्शनान कांय क्वेश्चन मार्क जाल्ले होय नांव सिलेक्शन एक भारी व्हडली प्रोसेस म्हूण सांगता आतां नांव कॅची जायचें ते आदलेंच नांवां दवरूंक जायनात आनी तुमी स्टोरी अर्लीच विंचल्या सो नांव कशें आयलें नांव म्हळ्यार ताणें फस्ट दवरलें RM02 म्हळ्यार प्रोजेक्ट नंबर 2 म्हूण RM म्हळ्यार रायन मॅग्नेटो प्रोजेक्ट नंबर 2 RM02 म्हणून जालें सुमार तेंप स्क्रिप्ट बरयली ती रिरायट जाली सुमार 1.5 म्हयनो आमी दोगी जाण ताच्या वावरा फाटल्यान आसल्या तशें आसतना पुरा जावन बहुशा म्हाका उडास आसल्या प्रमाणे आमी एप्रील 28 शूटिंग स्टार्ट केलें लास्ट इयर 2024 आनी त्या दिसी आमी RM02 म्हणून तो दवरलें ताच्या उपरांत थोड्या दिसांनी डेव्हलपमेंट जालें एक दीस सडन देवो म्हणालो टायटल रिवील करया टायटल जायचें म्हणून आनी टायटल सोदूंक सुरू केलें ते दाडा हांवें एक सजेशन दिलें
अशें एक फोंडासो मिस्तर म्हणून दवरल्या कशें म्हणून तें ताका पसंद येवना आनी तूं कालिंगी नवें सावना ट्रेंडींग ना कॅची ना म्हणलो संतोषाचे आनंदाचे पळोवन ती हय फोंडासो मिस्तर इल्लेशें कांय तितलें कांय ख्याची ना आनी कांय इल्लेशें तांचो कॉन्ट्रवर्सी जायत कोण ना म्हणलो आनी कांय दुसरें दवरया म्हणलो बट फायनली खंयचेंय नवें कांय दुसरें कांय मेळोना नांव मागीर कडेक हांवें सुचयल्लें तें हांव दवरचें पडलें तशें आसूं पुरो गुंतना ताचेंच सांगाचें कांय एडिंग टू दॅट म्हळ्यार आमी मसाणांक विचारले टायटल ताले सजेस्ट करा तुमी सांगिल्ले तुमी 4-5 दिल्ले तांणी 4-5 दिले मागीर ओट्टूक घालून मागीर लास्ट फोंडासो मिस्तर सिमिलॅरिटी आसली सगळ्यांनी आतां फोंडासो मिस्तर म्हणून रियल सेमिस्टरीन तुमी शूटिंग केलां अशें आमी आयकलां ते वैगी ते सत जाल्यार ताका परवडणी मेळ्ळी की खंयचे सेमिस्ट्री गेल्या ते हांवें तें आयकलां की सांजेर 8 वरां सुरू करून फांत्यार 5 वरां 6 वरां म्हणसर तुमी 4 सेमिस्ट्रीन जाल्ल्यात म्हणून हांवें उपादमणी हाडले की लायटा कोणी धांवली LED लायट न्हय सांगा हय आमी रियल सेमिस्ट्रीन तर शूट केलां आनी तुमी आसल्यात सो तुमकां गोत आसा रियल सेमिस्टर रियल पोंडो आनी कालेपुरा आसा पुरा रियल तांचो म्हाका गुत्ता ताका गुत्ता तांकां कांय सांगचें तेंचो पुरा रियल तुमकां कांय तांचो VFX ना त्या विशयांत मागीर वय परमिशन आमी काडून गेल्ले आमी शूटिंग करच्या 1 म्हयन्या पयल्यानच हें कशें करीचें परमिशन काडूनचें तें पुरो आमी करनासल्या सो परमिशन मेळ्ळें आनी शूटिंग आमी केलमेट बोळा हांगासर काडलें आमच्या हांव कितें जाल्यार केलमेट बोळा म्हाका एक 20 मिनिट्स लागता सो ते लोकेशन आनी ते लोकेशन कित्याक चूज केलें म्हळ्यार सर आर्टिस्टाक इल्लें अशें लागशिल्लें त्या मेसेजान तूं कोण येता हय आमकां म्हणजे शिरवा सायडीच्यांक इल्लें लागीं आमकां इल्लें लागीं पडटा पूण कोडयाळच्यांक इल्लें कश्ट जालें पूण चड कोडयाळचे कलाकार त्या स्पॉटाक शूटिंग नासल्यान तांकां ते एडजस्ट जावन गेले पूण वय येस रियल आनी ते एक कांय तातूंत गम्यतेची भियाची वा खंयची म्हणजे लक्षणां आसलीं कितें जालें इल्लें बेन दिसतालें एकल्याक रावंक इल्लें बेन दिसतालें म्हळ्यार आमी पुरो पॅकअप करतना सकाळीं म्हळ्यार 3 वरां पांत्यार ते दाडे इल्लेशें एकल्यार रावंक इल्लें बेन दिसतालें तें सोडल्यार दुसरे 2 वरांनी पुरो डिस्ट्रीक पडल्यात मागीर रानांतले थोडे मंज त्यो मास्टरां मागीर डिस्ट्रीक पडल्यात मागीर आनीक डिस्ट्रीक पडल्यार बारीक आनी थोडे गजाल्यो केले आसा जाल्यार ते ताणें एक्सपिरियन्स केला तो तांच्या सायडींतल्यान आयकल्यार बेटर म्हण चिंता येस साहित्य बरयता न्हू तुमी सांगलें ह्या फिल्माक संगीत कोणें दिलां प्रज्योत देसाय तुमी ताचेर कॉन्फिडन्स कशें दवरलें ताका भशेन न्यू प्रोजेक्ट कोण ना इतल्या व्हडल्या फिल्माक ताणें थोड्या कन्नड आनी कोंकणी फिल्माक बॅकग्रावंड म्युजीक दिलां आमकां तो कित्याक आवडलो की म्हळ्यार एक तो बरो संगीतकार टॅलेंटवंत बरो गावपी आनी प्लस आमी यंगस्टर्स हांव इल्लो तांचे इल्लो सिनियर बट ताची म्हाका सुमार वर्सान वळख ताकाय सळवळ आसा आनी आमी तेगी जाण सादारण आमच्या लायक्सांनी पुरो सेम आतां आज जाल्यार आमी सांगता तेगी जाण म्हळ्यार तो मेलबॉर्न आसल्यार आमी ऑनलायनार इतलें लागीं आसा म्हळ्यार आमी सांगता बसले बरीत अशें फ्रेंड्सां भशेन बसून उलयता आनी एक दीस आमकां अशें बघून गी आमकां म्हळ्यार कॉन्फिडन्स आसलें तो बरें करीत म्हणून पूण हांवें ताका सांगलें तुवें टायम काडून गेल्यार व्हड न्ही तें म्युजीक अशें जायचें की म्हळ्यार कोंकणींत आनी मुखार कोणें एक फिल्मा म्युजीक दीत जाल्यार तें हें पळोवन तांणी ताचें चड स्टँडर्ड दिवचें म्हळ्यार त्या एका स्टँडर्ड दिवचें आनी तें आनी बडी ताचें बरें करीत जाल्यार तें प्रज्योतानंत म्हणलें एक लोकांच्या मतीन येवच्या बरी तुवें म्युजीक करचें म्हणून सांगलें नो मैला फतोरुता करी हय आनी मुकलो ताचे वर्तें हें एक बेज म्हूण काडून घेवन ताचे वर्त्यान करचें त्या एका लेवलाक तुवें करीचें म्हूण ताका एक दीस हांवें खडक्क सांगलें ताणें तें कशें खाण गेलें हांव ना तो हाचे कडेन फोन कर म्हळ्यार हांव इल्लोसो उलयताना इल्लेशें मे बी इल्लो हार्श जावन उलयलो म्हणा त्या दीस गुर्तू ना बट मागीर हाचे कडेन मुस्तुबडी कॉल करून सोमा जालांगी म्हळ्यार मस्त रिविजन जाल्ली आमची सोमा जालें पूण आमी आमकां आतां थिएटरान ते मुवी आमी मस्तुबडी पळयली अशें भायर पुरा पूण थिएटरान तें एक एक्सपिरियन्स दुसरें 5.1 सरावंड सावंड सिस्टमार तें पळयतना आमकां बगलें आनी मुस्तोणांनी आमकां सांगलें BGM इज वन ऑफ द बेस्ट म्हणून ह्या मुवींतलें सो आमकां बघता इट वॉज ए रायट चॉयस अँड ही हॅज डन ए रियली ग्रेट जॉब हॅट्स ऑफ प्रज्योत येस रोनी बाब तुमचे लागीं येवचें जाल्यार ह्या प्रोडक्शनाक फाटल्यान तुमी मस्त कुमक केल्या तर फस्ट उतोर जाल्लें हांवें अशें आयकल्लें आमी आमच्या फिल्माक यूज करून आमी पार्टी दिता म्हणून त्या दीस तशें सांगता आसतना एक लायट म्हज्या मुखारच पडलो आनी हांवें बरी क्लास काडून गेली
रायनाका पळोवन तुवें पाटी दिता म्हणलें आनी अशें केलें कशें म्हूण मागीर नेक्स्ट आनीक शुटिंगाक गेल्या वेळार नवेच लायट आसात अरे तितनांत दुसरेच आसात पळयतना चिंतलें हांवें तुमचें कांय प्रोडक्शन तुमच्या कंपनी नवें जाता वा तुमच्या बॉलिवूड त्या संस्थांनी वेता त्या मार्केटीक वेता ते लायट्सय तुमी दिल्यात आनी ते उपयोग जाल्यात प्रिमियरांत हांवें पळयल्या प्रमाणे लायट्साचे ते बरें यूज केला कॅमेरामॅनान अशें हांचेर कॉन्फिडन्स येवंक कारण कितें एक्चुअली तूं लायट दिवचे आनी कॉन्फिडन्स कांय नासतलें कित्याक म्हणून जाल्यार म्हाकाय गोत्त आसा की हे कशें यूज करतले म्हणून सांगून म्हळ्यार आमी त्या इंडस्ट्रीन काम केल्ले वरवीं आमी तें सोडून आमी सिनेमाटोग्राफरांक लायटिंगाची ट्रेनिंग बॉलिवूड इवन 300 सिनेमाटोग्राफरांक लायटिंगाची ट्रेनिंग बॉम्बेन दिला तशें आसता आसतना हे आमचे गांवचे सिनेमाटोग्राफर अपकमिंग सिनेमाटोग्राफर कशें यूज करतले ते टेक्निक्स तांकां कळटगी नातगी मागीर डेफिनेटली ताचे बीम एंगल जावन परफेक्ट जावन यूज करून तांकां जायत की आमी डावट आसले पण आमी दिताना सांगलें अरे बाय एक लायट 2 लाख आतां 3 लाख करता एक लायट आसो तिके सांबाळा म्हणून सांगून पूण एक लायट पाड जावन आयलो तो ताणें म्हाका सांगूना म्हाका स्टाफांनी तांकां क्वालिटीचे चेक करता आसतना सर ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಳೆ ಮಾಗಿರ असं आमचे चेडन असो मागीर ताचे वयर हांव ಏನಾದ್ರು समज येना म्हणून सांगलें बट इट्स ओके देवान आशिर्वाद धराळ दिले आनी तो लायटाचे वरनी शेड येना म्हणचे बट आय कॅन से वन थिंग की ते लायट्स आतां तुमी प्रिमियर पळयलें तुमचेच प्रोडक्शनाचे लायट्स तुमकां एक आसता न्ही आतां आमच्या कंपनीचे लायट फिल्माक कशें आनी यूज केल्यात आतां फायनल प्रोडक्ट जावन येता आसतना तुमी प्रिमियर पळयलें तुमकां कशें भोगता they have done fairly good job. They have done fairly good job. बॉलिवूडच्या स्टँडर्डाक आयल्यात की बॉलिवूडचे स्टँडर्ड मस्त पयस आसात सत सांगलें बट रिप्रोडक्शन क्लॅरिटी मस्त बरें आयला मागीर थोडे पुरा शॉर्ट्स तांणी बरे करून यूज केल्यात लायक पंत्याचे जावन दी मागीर हाफ लायट 2 यूज करचे जावन दी थोडे पुरा पयस तावन मारन लायट काडटात ताचे पुरा बरे शॉर्ट्स यूज केल्यात आणि डेफिनेटली आय कॅन से ह्या चेड्यांनी बरें काम केलां ह्या चेड्याचेर तुमकां भरोसो आसा कंडिशन इम्प्रूव जावची क्वालिटी आसा हांवें त्या डीओपीक पर्सनली हांवें एप्रिशिएट केलें पर्सनली हांवें डीओपीक ते एप्रिशिएट केलें आनी कसली आयडिया जाल्यार म्हजे लायक उलय म्हणून सांगिल्लें नाका बट ताणें बरें काम केलां एक्चुअली येस मल्लू सर तुमच्या लगे फाटी येता ह्या स्टोरीक सबटायटल तुमी बरयल्यात इंग्लिशान तुमी मेकॅनिकलाचे इंजिनियर केला आनी ताचे प्रोफेसर तुमी इंग्लीश प्रोफेसर जाल्यात PhD तुमी केली मेकॅनिकल सो कसले त्रास पडटा कित्याक म्हळ्यार कोंकणीचे शब्द इंग्लिशाक ट्रान्सलेट करतना एंटायर मिनींग डिफरंट येता सो कितले होमवर्क केला होमवर्क मस्त केला हांवें लागल्यार की एक 2 म्हयने हाचेर वर्क केलां आनी मोस्ट ऑफ माय लायक टायम आय स्पेंट ऑन दीस म्हळ्यार ते कशें जाता की म्हळ्यार थोड्या फिल्मांनी हांवें पळयलां नांव काडिना कोणाचें ते कशें करतात की नॉर्मली कशें कन्नडांत आसा पळय तशें वर्ड बाय वर्ड इंग्लिशाक ट्रान्सलेट करतात तशें जाल्यार ताचें मिनींग येना ताचें मिनींग येना सो ताचेर मस्त वर्क केलां इवन AI टूल्स हांवें यूज केल्यात बेटर ऑर इम्प्रोवायजेशन करच्याक सो बेजिकली AI टूल्स इल्लेशे यूज केल्यात म्हणून सांगता बट म्हळ्यार थोड्या कडेन आमकां लॉजीक जाय पडटा फॉर एग्जाम्पल तातूंत एक कडेन एक सांगेत रे सूप सांगायची सांग ओके नाही डायरेक्टर विचारचें पडटा न्ही सो ते जोक कसो आसा म्हणजे ते एक पंच तो एक पंच नाका आमकां तो काल वर्ड मातसो ते ना ते पुरो सांगचें पडटा हय ते बोकला असो सूप केला म्हणटा बोकूल म्हणल्यार ताका सुकोन येता सो एक्चुअली ताणें बोकरे असो सूप केलो सो आतां ट्रान्सलेट करतना जाता जायना सो हांवें काय केलें तें रप्पा चिंतलें मस्त चिंतलें सुमार चिंतले उपरांत हांवें मटन सूप आय वॉज प्रिपेरिंग मटन सूप बट ताका आतां पयलें ताणें काल तर तें एक सुकोन सांगचें न्ही थंय बोकूल म्हळ्यार काल सांग बोकूल म्हण सांगू जायना न्ही तें राईम मॅच जाना थंय बोकूल आनी बोकरो मॅच जाता सो हांवें तें मटन नाल्यार बटन म्हळें आय वॉज प्रिपेरिंग बटन सूप सॉरी मटन सूप म्हणून तशें म्हळ्यार तळे मस्त कडेन यूज केला ते त्रास तुमी कशे वयर गेले ते टायम क्रिएटिविटी चिंतीचें पडटा मस्त चिंतीचें पडटा एक थोडे फावटी हांवें एका सेंटेन्साक म्हळ्यार ते कोंकणी आयकून ते इंग्लिशाक ट्रान्सलेट करूंक थोडे फावटी म्हाका अर्दें वर गेल्लें हांवें एका सेंटेन्साक थोडे फास्ट जातात पूण थोड्या कडेन मस्त टायम ही काणी बरी जर जाल्यार तुज्या मुखार ह्या काणयेन तेंचें कांय जालां की कित्याक म्हळ्यार कोवीड आयल्या उपरांत आमकां कालें मोर्नाची लायव्ह जाली जाल्यार कालें पुरो जाता म्हणून आतां मोर्नाची लायव्ह करची सुमार कॅमेरामॅन ते पुरो आसात
तांच्या पोटाक काय तुवें आतां बाय दिलोय की काणी खंय मेळ्ळी तुका? सेमिस्टर विशयांत ह्या मरणा विशयांत एक स्टोरी करीचे पयलें ताणी मतींत आहलें आनी चिंतून आहलो ह्या टायपार काय करीचे मागीर कोरोना येयलें पळय. कोरोनांत काय म्हणटात एक ते मरणा आनी जावची आनी परत ते एक मतीक रिगलें. पूण म्हाका इमोशनल करूं नाका आहलें. हांवें लेखान आतां ताच्यात हांव इन्स्पायर्ड बरयलां म्हूण सांगिना हांव, कित्याक म्हळ्यार मोस्ट डिफरंट आहा ही स्टोरी कॉन्सेप्ट दुसरो. पूण सेमिस्टर आनी ते एक इगर्सीचे वातावरणांत एक फिल्म करी जें म्हाका मोन आहलें तशें जाल्ल्यान ते एक जालें. आनी हांकां लायव्ह करताल्यांक आमी प्रमोट केल्या शिवाय तांकां आमी डिमोट करून हाडपाक दिवना ना ना आनी सर्ट लायव्ह मेळून दीत तांकां. सर्ट लायव्ह मेळोवन दीत आनी कितें सांगल्यार तांकां फर्स्ट हाफाचें एक रिवील जाता. येस ओके. आतां उडोक मास्टर सांगतना म्हळें स्क्रिप्ट तांकां पसंद जाली म्हूण. खंयच्याय फिल्माक की स्क्रिप्ट मेन बुन्याद. आमचे लागीं तो हिरो आसा, वो आसा, तो आसा, पोस्ट प्रोडक्शन आसा, तें पुरो कांय लेखक न्ही म्हूण फिल्म क्रिटिक्स सांगतात. सो स्क्रिप्ट एक PhD प्रोफेसरान तूं एक कांय म्हणी करी येत म्हूण चिंतलें तर जाल्यार ही स्क्रिप्ट तुवें चिंतचे, ताच्या उपरांत तुवें ती एनालायसीस करचें, पोस्टमार्टम म्हणटा ताका, ती वांटून दिवचें. ते RM2 कितलो तेंप काण गेलाय तुवें तें एक काणी मतींत येवन न्हू मागीर ती शिजोवन बुयन दवरचे फुडें ती वांटून दित आसतना. आतां सेमिस्टर विशयांत करी जेवण मस्तू तें मतींत आहलें. पूण स्क्रिप्ट बरोवंक स्टार्ट केल्लें हांवें नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्चा मसोर लागला टायम. ताच्या पयलीं आमी खाली 2 फावटी मेळ्ळ्या एक कडेन. सूर पिवन बसून एक दीस आमी डिस्कस केल्लें आसा हांव माश्रामू आनी लुईस म्हणून एंडींग कशें करचें म्हणून. हय. मागीर ऑल्वीन आमचो कॅमेरामॅन आमी 4 जण मेळ्ळे आसा. ताच्या उपरांत परते एकटे मेळ्ळ्या. त्या दळा ऑलमोस्ट रेडी जाल्ली स्क्रिप्ट. सो बरयल्ली हांवें रोमींत बरोवनचें हांवें चड जावन. हांव कोंकणी बरोवंक गेल्यार मस्तू स्लो जाता म्हाका तें बरांत आनी बरोवंक मस्तू स्लो जाता. तुवें टायप करचें की बरोवचें? हांवें टायप स्क्रिप्ट म्हळ्यार सॉफ्टवेरांत. मागीर हांकां धाडचें हांवें माश्रामाक. ते कोंकणींत बरें कन्वर्ट करून तांचे एक काय म्हणटा शैली ऍड करतात. सो तशें आमी हांगा तावन ते थंय हांगा येवचो पार्टी स्क्रिप्ट. सो तशें करून एक 4 months लागल्यात. मागीर म्हजे कडेन एक स्टोरी स्ट्रक्चर हांव फॉलो करतें आसा. हांव फिल्म मेकिंगान काल शिकोवंक गेल्लो. तांचे थोडे स्टोरी पॉयंट्स काले आसा. स्टोरी ऍक्ट 1, ऍक्ट 2, ऍक्ट 3 ते हांव फॉलो करतां. सो म्हाका गोत्ता आसता की एक 15 मिनटाक कालें जाय जे जावन वचो. ते एक म्हज्या मतीन ते एक टेम्पलेट आसा. तें कंटिन्युअस पुरा फिल्मांनी करीन जाल्यार तें वर्कआवट जावचें ना. पूण लकी ड्रॉन तें इल्लेशें हांवें फॉलो केल्लें, वर्कआवट जालें आनी तूं हांवें ऑलमोस्ट पुरो एप्लाय केल्लें. तें वर्कआवट जाता हांव चिंता. पूण नेक्स्ट फिल्माक तांतू सुमार स्टोरी स्ट्रक्चर्स आसात 6 ऍक्ट 5 ऍक्ट. सो तांचे खंयची एक स्टोरी स्ट्रक्चर काणकोण हांव तशें कांय चिंता. सो तशें जालें. येस वेल सर. कोण पुरो आसात? आतां तुमी प्रज्योताचें नांव काडलें, ताच्या उपरांत टेक्निकल टीम कोण, DOP कोण, कॅमेरामॅन कोण, मेन तुमच्या ह्या प्रोडक्शनान कोण आसात? मेन म्हळ्यार DOP सिनेमाटोग्राफर ऑल्वीन. तो एक्चुअली आमच्याच गांवचो केळंबेडचो. तो केळंबेड पेट असो. तो लकी ड्रॉ टायमार तावन आहलो. ताणें आनी स्टॅनीन मेळोन ताची सिनेमाटोग्राफी केली लकी ड्रॉची. बट नेक्स्ट हाका तो ऑल्वीन मेन आयलो. स्टॅनी येयलो. सो वावरांनी म्हणटी ताका कांय कॉन्ट्रिब्युशन करूंक जावना. तो आहलो. ताच्या उपरांत ताचे सांगाताक सुमार जाण आहले. जावंक पुरो मुद्रंगडेचो लेनवीक आहलो. ताच्या उपरांत जिवान आहलो. ते दोगी जाण इंजिनियरींग स्टुडंट म्हणजे स्टुडंट ते. ताच्या उपरांत हॅन्सन म्हणून एकलो आहलो किऱ्यांतलो. आनी विल्सन कटील आहलो. मागीर लुईस आमा आहलो. लुईस आमान एक्टींग केलां. आमकां मस्त हेल्प केलां. ताचे कडेन सुप्रा टेम्पो आसा. आमकां कितें ताका आमी ट्रान्सपोर्ट मॅनेजर म्हणचे केल्लाम आहलो. केल्लाम हाका ट्रान्सपोर्ट करचें केल्लामान. हाचे कडेन गाडी ना न्ही. सो केल्लाम म्हाजे एक्टिवार बसून येवचें सकाळीं सांजेर ताणें तशें. आनी चाय करून दितलो केल्लाम. आनी खंयचें काले वोवंक आतां पेट तेणें आमी 15 दीस आहले न्ही. पेट वोवंक तिशीनीच्यान व्हरूंक केल्ला म्हणटा. पळय तें हें काडून म्हळ्यार तुमी एक्टर काले एक्टर मात्र न्ही, उरले
लिंक काम वाटून घेतले आम्ही काय इवन लाईट जाल्यार मोस्ट ऑफ द टायम आमी 500 जाण आसतले आतां कोण नांवां सांगली इतले जाण आसतले आमी सेक्टर अदर दॅन एक्टर्स आमी एक्टी केलां थोड्यांनी बट लाईट तिशीन व्हरचे ताका वायर कनेक्शन करची ताचे अँगल चेंज करचे ताचे कॉन्ट्रास्ट सोडून करचे ताचे इंटेन्सिटी सोडून करचे ते पुरा काम आमीच केलां आमकां आमी कोणाक भायर कोणाक हायर करूं ना पूण तें प्रोडक्शन जालें पोस्ट प्रोडक्शनांत आमकां मेनली एडिटींग आनींत केलां बसून एडिटींग जाल्या उपरांत तें BGMाक वता सो BGM ऑफकोर्स प्रोजेक्ट आसा थंय बसून केलां ऑनलायन आमी कम्युनिकेशन करून केलां ताचे उपरांत 2 कामां व्हेरी इम्पॉर्टंट आसतात एक कलरींग DI ओके सो कलरिस्ट बेंगलोरचो आसा शिवशंकर नुरंबाडा म्हणून सांगून मस्त कन्नड फिल्मांनी ताणें केला इल्लो फेमस आसा बरो कलरिस्ट ताचे उपरांत फायनली तें जाल्या उपरांत BGM जाल्या उपरांत ऑफकोर्स ताचे मदें हें आसा डब्बिंग आसा सो BGM आनी डब्बिंग सांगाता गेला ऑलमोस्ट डब्बिंग आमी 2 स्टुडियोनी केलां सारंग आनी RD स्टुडियोंत तांणी बरो सहकार दिला आमकां ताचे उपरांत फायनली अशें 5.1 सो 5.1 इज आय थिंक व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर एनी मुवी आनी आमी ते LVSच्या हातान दिल्लें लॉय वेलेंटायन सल्डाना कोडयाळ सोत ताच्या हातान दिल्लें आनी ताणें बहुशा एक 3-4 हप्ते काण गेल्यात आनी आय थिंक दीस इज वन ऑफ हिज व्हेरी फायन वर्क इन अवर मुवी बरें केलां ते तुमचे बरें सुमार जाणांचे हें करतात तांचे अभिप्राय कशे आसले हे हत्तरले हानून दोन बंदिदे माऱ्या माडी ना केदाळ प्रज्योतान मुवी पळयली कित्याक आनी एडिटींग केल्या उपरांत हांवें पळयली दुसरो कोणाक दाखोवना देन BGM जालें BGM पुरो जाल्या उपरांत 5.1 गेलें पूण ताचे मदेगात हांगासर डब्बिंग जाताना आमकां डब्बिंग इंजिनियरान सांगलें ह्या मुवींत इल्लो धम्मा आसा म्हणून सांगून आनी तो जावन असलो दीपक बजपेचो RD स्टुडियोचो ताणें सदां म्हळ्यार मस्त डब्बिंग ताणें केलें तो म्हणलो ह्या मुवींत बरो धम्मा आसा हांवें पळयल्ल्या पैकी ह्या मुवींत बरें आसा ताचे उपरांत 5.1 दिलें वेलेंटायनाक लॉयक दिलें लॉयन दिलें जाल्यार लॉयन इमिडिएटली मुवी पळोवन म्हाका कॉल केलें दीस इज वन ऑफ द बेस्ट मुवी आय एवर सीन और हांवें वर्क केल्ल्या मुवी पैकी ही मुवी बरी आसा ही खंडीत चलता म्हळें ताचे उपरांत हांकां दाखयली बरें जाल्यार हांकां दाखयली आमचें सेम रिएक्शन आहलें मागीर एप्रिशिएट म्हळ्यार बेश्टेच एप्रिशिएट करना हांव जापनीज सांगता 10 वर्सां वाडले वरवीं बेश्टेच एप्रिशिएट करना मागीर आमी तांचे तावन एक एप्रिसिएशन मेळचें जाल्यार ताचे खातीर कितली वावंट काडल्या म्हणून आमकां कोत्ता एक व्हेरी गूड म्हणचें जाल्यार आमी कितले दीस रात वावंट काडल्या म्हणून सांगून ते बेश्ट जायचे जाल्यार तशें म्हाका रायनान म्हळ्यार प्रमोशन करचें जाल्यार इंटरव्यू आनी एज येतुया म्हणून सांगून हांवें म्हळें हांव पळयल्या शिवाय हांव खंयच्याक येना हांव करेक्ट जावन पळयचें पूण ताचे उपरांत म्हजे फीडबॅक आयला आसल्यार ताचे उपरांत हांव येता हांगा म्हणून सांगता म्हणून कित्याक म्हणून सांगल्यार दीस इज अ बिग एक्टिविटी लायक आमी पब्लिकार उलयता आसतना आमच्या उतराक एक वजन आसाचें वय मागीर फाल्यां सकाळीं आमी इवॅल्युएट केल्ल्या उपरांत उलयल्ल्या उपरांत फाल्यां सकाळीं 4 जाणांनी म्हणून नजो की तूं काही गुत्त नासलें सायबा म्हणून सांगून न्ही तशें हांवें मुवी पळयली आनी मुवी पळयल्या तक्षण म्हजे 2 या 3 एक सावंडा विशयांत ऑब्जर्वेशन जाल्यार तांणी करून नासलें 5.1 करून नासलें ताचे पयलीं ते सोडल्यार अदरवायज हांवें टेबलांतान म्हज्या सोफातान उठल्या तक्षण म्हळें दीस इज गोइंग टू गो हांवें पळयल्या तक्षण म्हळें इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट मुवीज इन कोंकणी म्हाका गरजलें तें म्हळ्यार पळयताना म्हाका समजलें आनी हांवें सांगलें म्हळ्यार तुका एक 5-10 मिनटां तशी इल्लें बोर तुका सोडल्यार तुका 95% ऑफ द टायम दीस मुवी वील कीप यू एंगेज्ड कंप्लीटली मुखार घालना क्युरियोसिटी आसा ओके हांवें आयकलें रायन दोनी प्रिमियरांनी भुरग्यांनी खांडपट एन्जॉय केला फर्स्ट टू लास्ट सरान सांगलें फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ ते मरे कांय ना फ्रॉम बिगिनींग टू एंड भुरग्यांनी खूब एन्जॉय केला कोणाक कोंकणी तितली येना तर जाल्यार येता रेजर समर वेकेशन्स सो भुरग्यांक तशें धरिचें जाल्यार कांय म्हणी तुज्या मतींत आसलें की हांव एप्रिलांत रिलीज करता समर वेकेशन्स आमी वेकेशन्स म्हणचे मात्र आतां थोड्यांक कोचिंग ते हें बरें सुरू आसा कांय मुख जाल्यार म्हणना भुरग्यांक ते खुशी करून काल प्रयत्न बरो केला आनी जोकर पिकर कालां घालां की फर्स्ट क्वेश्चनाचें आन्सर दिवचें जाल्यार म्हळ्यार एप्रिलांत रिलीज करचें प्लॅनाचें लायक आनी एप्रिलांत रिलीज करचें प्लॅन नासलें आमचें लास्ट इयरूच येजे लकी ड्रॉ खंयच्या वर्सा आयलें ताच्या नेक्स्ट इयरूच येजे फिल्म म्हूण आसलें मतीन पूण आमकां प्रोडक्शनान दिले तोंदरे जाले म्हळ्यार आमचे कडेन फायनान्स आसलो दुसरे बरो आर्ट्सान आयिल्ल्यान हें डिले जावन गेलें तशें जाल्लें आनी एप्रिला पडलें हें प्लॅन्ड न्ही एप्रिलाचें रिलीज एक्चुअली नोव्हेंबरा आहलें नोव्हेंबरांतलें काम जावना म्हणून
जानेवारी डिसेंबर गेले जानेवारीन ते काम जावना म्हणून सांगून एप्रिल गेले एप्रिलांत केसेंक जालें आमकां सांगात मेळ्ळो आमचे रोनी सरांनी सपोर्ट केल्लो आनी मेन जावन मनीस मायकल डिसोजा अबुधाबी तांणी आमकां एक बरें अमावंट दिलां आनी तें कोणाक सांगनाकात खंयी तें सांगनाकात म्हळां अमावंट सांगना सर बट तुमचें नांव सांगता बक्षिया कोंकणीचो व्हडलो दिगो तो यस तुमचे 2 प्रिमियर जाल्यात आनी प्रिमियरांत लोकांन बरें रिएक्शन दिलां अशी विविध गड्याक आयकोन मेळटा मोगाचे वीक्षकानो लोक कसो थिएटरांत बसलो ह्या प्रिमियराक एक झळक दायज मिडियान केल्ली आसा दायकन पळोवन येवया. एकदम टॉप मॅग्नेटो शाबास म्हणटा असले पिक्चरां काडल्यार खंडी जावन तूं लोकांच्या मनां जिखतलो म्हणल्यार कांय सुद्दां भावना. नायस मेसेज व्हेरी गुड मॉर्निंग. कोंकणींत सभा फिल्मां येयलात आमी पळयला हांवें केलात बट हांवें आज म्हणसर पळयल्या फिल्मांत सगळ्यांच्यांनी बेस्ट म्हणून सांगितले बेस्ट म्हणच्यानी वोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टायम म्हणून एक्सपेक्ट करून नासले कोंकणींत अशें खूब येत म्हणून स्टार्टिंग तो एंड मुश्क तुमकां एक बोर्ड जायना आनी द सस्पेन्स एट द लास्ट कितले स्मार्टली तांणी मुवी एंड केल्या म्हणल्यार लायक कितली बरी आसली मुवी. कोंकणी फिल्माक एक होप दिवचे बरी एक स्क्रिप्ट आनी एक बेस्ट एंडींग मेळ्ळा. टाइम गेलो पळोना असो बारी खुशी व्हेरी नाइस गुड स्टोरी अमेजिंग. I really loved it, especially second half. हांवें येतो मुसर कोस्टल मुवीज कितले पळयल्यात. आय थिंक दॅट दिस इज द परफेक्ट बॅलन्स्ड फिल्म. एक उंचल्या मट्टाची मुवी म्हणून सांगता इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. एक अपर बॅच फिल्म म्हणजे क्वालिटी बरी असते आणि सबार प्रेक्षकांनी हर एका प्रेक्षकांनी ही मूवी एन्जॉय केली. मूवी मस्त गंमत जाली. आम्ही सगळे थिएटरांत क्लॅप मारून हसून करनाले. आता सांगता मूवी बरी आसा. फर्स्ट 2 वीक्स जाले ती येवन पळया. तुमच्या कुटुंब आवडटा फॅमिली फ्रेंडली मूवी. या कर्नाटकाक आयच्या दिसा मुखार पाठिंबा दिला म्हणून संतोष म्हाका आसा आनी म्हाका भोगता की ही मुवी सुपर हिट जाली. कोंकणीतली आज मुसोर आयिल्ल्या मुवी पैकी वन ऑफ द बेस्ट मुवीज. एक बऱ्या अपुरबायेन रायन मॅग्नेटो आणि त्याच्या पंगडान बऱ्या रितीन एक फिल्म काडला. हांव सर मंगळूर देसाईच्या तशें सुटपी देसाई सर लोकांक हे फिल्म पळोवंक तुमकां आपोवणें दिवन आसा. फोटोसो मिस्तर कानी मिस्तर बरें आसा आनी सर कलाकारांचें एक्टींग बरें जाला आनी नॅचरल एक्टींग जाला. काही सोडून घडून ना सगळे लायक ना म्हणलें कितें सांगूंक जायना. सडावत पुरो लायक म्हळ्यार पयले 7-7 तांकांच पळयले एवढी पळयले तर मस्त बरं जाता. बरी केल्यार आनी सुमार नवे कलाकार आसात. अरविंद मोलाचे एक परफॉर्मन्स आसा भारी युनीक आसा. ते प्लस पॉयंट एका मुवींत हर एक कॅरेक्टर वायज इवन एक लास्ट पदर बांदिल्ली एक दिवची मेसेज डिट्टो जोझफ सुपर एक्टिंग केला. आज आमचे पुनः प्रिमियर शो बऱ्याच सिनेमा सुरू आसले. मस्त बरें आसले फिल्म. हांवें फर्स्ट टायम पळयल्ले आनी म्हाका पळोवन मस्त खुशी जाली. आनी सगळे फिल्म मस्त बरें जालें. ताका तुमचो बेस आनी येवन एक फिल्म पळयचे आमकां सपोर्ट करायचे. आमचे हिरोईन हांगा हे जावन असलें ऑडियन्स रिएक्शन्स तांचे अभिप्राय तांणी दिल्ली आसा. आनी 25 तारीखेक एप्रिलच्या 25 तारीखेक सडावत भारत सिनेमा थिएटरांनी फिल्म चलतलें. टायमिंग्स एप्रोमोस्टली 4 PM सांजेची 4 वरार. तिशीन कुंदापूर उडपी सिटी सेंटरांत भारत सिनेमा म्हणून मणिपाल वचून येतात. ताचे उपरांत पडबिद्रे, ताचे उपरांत मँगलोर विजय, देरळकट्टे, ताचे उपरांत पुत्तूर ह्या सुवातींनी आसतली. तुमचो सहकार आमी आशेतो. येस एक नाव चुकोवन गेलें मातशें
ॲक्च्युली BGM म्हणून सांगल्यार खाली म्युजीक म्हणून आमी चिंतलें बट तातूंत एक फॉली म्हणून आसा फॉली म्हणून सांगल्यार कलो एक आवाज जावं कोणसो आवाज जावंक पुरो माती पोटसो आवाज जावंक पुरो स्कूटर ते स्कूटर मस्त आसात मस्त आसात हे आवाज शुटिंगा वेळार आमकां ते मेळटात लाईव्ह मेळटात बट ते फिल्मांत यूज करूंक जायना कित्याक नॉयज आसता डब्बिंग करूंक जायना देखून ते सपरेट ते ऍड करचे पडटात ते BGM वेळारच ते फॉली येता आनी आमकां एक अपूर्बायसो एक आर्टिस्ट मेळ्ळो कुमटाचो रॉश फेर्नांडीस म्हणून सांगून ताणें इतलें बरें नाजूकें तें काम केलां तें खंडीत जावन मेसवणेक फावो जावचें प्रज्योताचो इश्ट तो आनी कुमटाचो आनी एक बायोटेक इंजिनियर वय बायोटेक इंजिनियर ताका म्युजीक इंजिनियर वय बायोटेक इंजिनियर जाल्यार ताणें तें फॉली सावंड आनी ते सावंड डिझायन म्हणलें कॉन्सेप्ट आसा खंयचें सावंड खंय कशें कालें घालीचें म्हणलें तें भोव अपुरबायेन घालां सरायन एंटायरली तुमची स्टोरी सांगून वयतना म्हाका भोगता की 95% in this project are all from Christian community. सर जावंक पुरो प्रज्योत जावंक पुरो ते सर जावंक पुरो म्हळ्यार आमचे लागीं टॅलंट आसात कोडोल सरान सुरवेर सांगलें रॉनी सरान आमच्या भुरग्यांक आमी सपोर्ट करना जाल्यार कोण करता सो 95% तुवें तांचेर होप्स दवरलाय कशें कोंकणी फिल्म म्हणटना कोंकणी गोत्त आसल्यांनी या कोंकणींत काय म्हणटा अभिरुची आसल्ल्यांकच आमी घाल्यार ते एक फायदो एडवांटेज आनी तेंत एक वे म्हणून हांव फात येता आतां दुसऱ्या तशें न्ही की आमी क्रिस्तांवांच्याकच घालीचे म्हणून हांव सांगिना पूण म्हाकाय आसलें की आमच्याच जाणांक घालून करीचे आमच्यान टॅलंट आसा हांव आतां 2-3 कडेन अशें ISOMच्या प्रोग्रामांनी गेल्ल्या वेळार तांणी म्हणचें की आमकां एक्टिंगान इंट्रस्ट आसा आमकां चान्स दिया तशें बरो इसारचें आसा मागीर इवन फंक्शनान गेल्यार थोड्यांनी सांगचें म्हाका एक रोल मेळात की तशें सो आमच्या मदें टॅलंट आहा मस्त जाणांक अवकाश मेळना पुरो म्हणटात पूण अवकाश थोड्यांक हांवें दिल्लो तांणी खाणगो ना तेंय आसा आमच्या लागीं तशें जाल्ल्यान आमच्यांकच हांव फर्स्ट प्रिफरन्स दितां मागीर थोडे फावटी आमचें इल्लें आसता की बाउंड्री सोडणेक भायर या म्हणून त्या कंडिशनार आमी दुसऱ्यांक घालता पूण कोंकणी फिल्मांत दुसऱ्यांक घाल्यार आमी कोंकणींत तांचे वरना डायलॉग्स दिवयता आनी ह्या फिल्मांत ती आमी तशेंच केलां पळय पयल्या फिल्मांत तूं ओंकार आसलो दुसऱ्या फिल्मांत आतां हिरोईन आयला आतां मुखल्या फिल्मांत तूं बापूय जाता नाही हिरोईन आयिल्ले गम्मत सांगता आमकां हिरोईन एक जायजें म्हणून आसलें आमच्या वळखीर कोणी चिडून नासलें सो हाणें कालें गेलें इंस्टाग्रामार एक प्रोफायल पळोवची आनी ताका मेसेज घालची आर यू इंट्रस्टेड इन एक्टिंग म्हणून दुसरें कालें घालूं आतां तांणी कालें चिंतलें काय कोण की स्कॅम करते आसा म्हणून आमकां कशें आशेवन कांय बुलयत म्हणून खंयच्या चेडवांनी रिप्लाय घालूं ना सुमार एक 15-20 जाण चेडवांक मेसेज घाल्या उपरांत रिप्लाय मेळनातली पळोवन आमी सोडूं ना गलते आलो हाका सोडले ते डिपार्टमेंट प्रोफायल काही चेडवाचे दररोज घरी येताले एका चेडवान रिप्लाय केली आनी लेनिशा वरकाडीचे पळोवंक गेल्यार ते ताच्या फॅमिली घरांक म्हणजे व्हिडिओ पळोवन वळख हाडली तशें जावन तांणी एक्चुअल तांकां अशें पर्सनली वळख नासली रायन घराघरांनी पावला स्पेशली इन कोवीड मागीर एक आसा ह्या मुवींत आमकां मास्टर सवाल विचारले पूण न्यूज मास्टर म्हाका पळोवचे जाल्यार तुमी ही मुवी पळयची मास्टर कितलो बरो माम जाला ना ते एक ऑब्जेक्शन आसा आमच्या म्हळ्यार आमी एका कॉमन ग्रुपार आसा आनी तांणी मस्तपणी ड्रामान आसूं बरो स्किटां आसूं बरो सोरो पियेल्ले आमाल पियेल्ले एक एक्टींग केल्लें आसा सो आमच्या ग्रुपान केदाळे सांगतात मास्टर म्हाका तें दुसऱ्यांक एक्टींग दिवचें म्हणून सो तांकां एक हांवें चॅलेंज करचें आतां तुमी फिल्म पळया कितें मास्टर माने एक रोल केला तो रोल तो सोडून दुसरो कोणूय तितलो एक नाईजी रितीन करूंक साध्य असल्यार मास्टर म्हाका तो रोल दिना आमी दुसरो दिता त्या मनशाकान तसो रोल करीत न्ही पयलीं सांगलें बरी तो रोल म्हणून कोणाक बरो येयलो बी सगळो तुमी तूं हो रोल ताणें तुमकां म्हणून तूं बरयल्लो म्हजो रोल म्हाका म्हणून तूं बरयल्लो ह्या फावटी एक्सचेंज जावना येस आतां तुमी हिरोईन काडलें तुमकां बघता की तुमी हिरो म्हूण हांव म्हाका हिरो म्हूण केदाळे सांगिना आनी इवन ह्या स्टोरीन ती हांवें सांगिल्लें आहा की हांव हिरो बरी सूट जायन गी म्हणून पूण हिरो हिरोईन लव स्टोरी ह्या फिल्मान नासल्यान हांव एडजस्ट जालो येस एक ह्या फिल्मांत बोंगलो पळोवंक मेळ्ळो सराचें घर उरले लोकेशन्स पुरो तुमी नॅचरलिस्टीक काडलात एक सेमिस्टर म्हणे आतां ती एक 14-15 डेज तुमी शूट केलां उपरांतले आतां लोकांच्या तोंडांत आसा की बरी संपे जागे तुमी इंसल्या ह्या मट्टाचे इकॉनॉमीक स्टेटसाक तेंत घर ह्या इकॉनॉमीक स्टेटसाक तेंत घर तें मस्त होमवर्क केलां खंय पुरो शुटींग केलां तुमी लोकेशन्स
लोकेशन्स मेनली एक हेल्मेट बोर्डा सांगिल्ले सेमिस्ट्रेत मागीर पेरमुदे एक आमकां घर मेळ्ळें केल्ला मातशें घर तें आमी पेरमुदेन काडिल्लें आसा. ताचे उपरांत पिलार तुमच्या घरा लागीं, मागीर पेर्नाल इगर्सीचे सिन्स पुरा पेर्नाल म्हळ्यार ऑफिस सिन्स, मागीर किन्नी व्हडली किरें कटील म्हणून अशें ल्हान ल्हान लोकेशन्स मागीर निड्डोडी आमी ऑब्वियसली हांच्या घरा लागीं काडलें. अशें एक म्हज्या लेखान एक 7-8 लोकेशन्सान आमी शूट केलां. पाद्रापाचो सहकार ह्या जागांचो सहकार कसो आसलो? हय, तांणी मस्त सपोर्ट केला ह्या जागांनी. इवन स्क्रिप्ट बरयतना हांवें स्टार्टींग तांचे कडेन कन्सल्ट केल्लें आसा आमच्या विकारा लागीं. मागीर आमी दुसरे थोडे विशय आनी परत तातूंत घालूंक गेल्ले, मागीर तांणी सांगल्याक आमी इल्लेशें अवॉयड केलें. तशें हांव नांवां काडीचें की पुरांची नाका नांवां नाका कित्याक मस्त ताणें सहकार दिला. सो एक कोणी चुकात जाल्यार नाका म्हणून. पूण खंय आमी शुटिंगाक गेल्या थंय आमकां तांणी सपोर्ट दिला. येस, क्रेक सगळ्यांक लागीं हांव विनंती करची, प्रेक्षक लागीं एप्रील 25 आनी ताच्या उपरांत थिएटराक कित्याक येचें मेलून सर? कित्याक येचें म्हळ्यार फिल्म पळोवचें मनोरंजन दृश्टीर 30 सेकंड्स मनोरंजन दृश्टीर फिल्म पळयतना भरपूर मनोरंजन दिलां. सुरवेरतान अखेर पर्यंत तुमकां पोट दुखासर हस्तेरींतल्यान दिलां, बरी स्टोरी दिल्या आनी तशेंच एक बरो संदेश आसा. बरें एक्टींग जालां अशें म्हणून आतां काल आनी पोर प्रिमियर पळयलां. सर तुमी येया, पळया, मनोरंजन जोडा, मात्र न्ही हेरांक सांगा आनी तांकां थिएटरा कुशीन धाडा. त्या दाळा मात्र आमचें फिल्म वयर पडटलें. फिल्म वयर पडलें जाल्यार हाची बरी फिल्मां दिवचे तितले शाती रायना कडेन आसा म्हणून निर्देशक रायन मॅग्नेटो कित्याक लोकांनी एप्रील 25 तारखेक आनी ताच्या उपरांत थिएटराक येचें? आतां 7,000 सांगच्या की आमी इंग्लीश फिल्मां मात पळयता, कोंकणी बरी येनात, बरी म्हळ्यार तांकां लायक जायनात पुरा म्हणचें आमचे सांगचें आसा, स्पेशली युथ्सांनी. त्या देखून तांकां हांव एक हें फिल्म पळया म्हणून रिक्वेस्ट करता. आनी तुमकां डेफिनेटली तुमी कळ्ळें भायल्या फिल्मांनी या दुसऱ्या लँग्वेजीच्या फिल्मांनी एक्सपेक्ट करतात ते ह्या फिल्मांत आमच्या वरना कितलें जाता या म्हज्या वरना कितलें जाता तितलें प्रामाणीक हांवें अटेम्प्ट केला म्हणून. सोनी सर, ह्या तरणाट्याचेर आनी ह्या प्रोडक्टर कित्याक भरोसो दवरचे? जरी तरी म्हणजे इतल्या बिझी शेड्युलार हांवें 7.5 घंटे म्हळ्यार 3 फावटी पळयल्या आतां मुवी. 3 फावटी 7.5 घंटे ह्या मुवी खातीर हांवें पळोवन करसिला तर आनी तो काय म्हणी आसा सादारण हर एक लायनी 2.5 घंटे करसूनचे ओडलेंच न्ही कित्याक म्हळ्यार तितलें बरें गंमत एन्जॉयमेंट तांणी संतोष दिवंक लाश येला. तो संतोष तुमकां रियली मेळचे जाल्यार तुमी थिएटर वचून मुवी पळयची. येस, एका तरणाट्यान सपन पळयलां आनी सभार आमच्या समुदायाच्या भुरग्यांनी तातूंत वावर केला आनी ह्या मिनातेक रोनी सरतोल्यांनी तेंको दिला, मायकल सरतोल्यांनी तेंको दिला. तर जाल्यार हांची सगळ्यांची मिनात परद्यांत येता आनी बऱ्या परद्यान येता, भारत सिनेमांत येता. सांजेर 4 वरां कुंदापूर, पुत्तूर, देरळकट्टे, मंगळूर, पडबिद्रे ह्या सुवातींनी येता. जायकर पळया, हेरांकी सांगा. काल आज फाल्यां ह्या कार्यान तुमी आयल्यात आनी फणस मिस्ते ह्या फिल्मा विशयांत, प्रोडक्शना विशयांत, मेळिल्ल्या आदारा विशयांत, सहकारा विशयांत तुमी जायती म्हायती दिला आनी उरले सक्कड मिस्तेर कितें आसा तांणी थिएटरान पळयताले आनी अशें हांव बरवसतां. हांगासर आयल्याक आनी तुमी आमकां वेळ दिल्ल्याक तुमकां देव बरें कर म्हणटा. नमस्कार. आमकां दायजी वर्ल्ड हर एका कार्यक्रमाक आमच्या कोंकणी कार्यक्रमाक पाठिंबो जावन आसा आनी तांणी ह्या एका आमच्या फिल्माक बरो पाठिंबो दिला आनी प्रसारण करूंक आनी हर एकल्यांक मेळचे तसलो एक अवकाश आनी उदक सुन दिला. हांव दायजी वर्ल्ड वळट्याबाक तांणी बेळाक तुमकां सगळ्यांक हांव एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. मग जो वीक्षकांनो, हें आयचें काल आज फाल्यां कार्य मुख्य कार्यान परत मेळया. तळ बरोवन पळयते रावात. दायजी वर्ल्ड 247. नमस्कार. काल, आज आनी फाल्यां.